व्हॉट यू मीन बाय मायोपिया? हय जेन्ना आमी मायोपिया म्हणटा तेन्ना त्या मनशाक पयसले पळोवपाचे त्रास जाता, ताका दुसरो वर्ड म्हणजे नियर सायटेडनेस. कळ्ळें? पयसचे जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां मातशें ब्लर दिसता. आनी दुसऱ्या भाशेन म्हळ्यार आमी जेन्ना पळयता की बाबा आपल्याक प्लस नंबर आसा काय मायनस नंबर आसा, हे खूब जाणांचे क्वेश्चन आसा. सो जेन्ना जे मायनस नंबर आमी जे पळयता दॅट इज समवेअर कॉल्ड एज मायोपिया. जेन्ना मायनस नंबर येता, हे कितें जाता ह्या दिसांनी, स्कूल चिल्ड्रन जे असता तांचे वाडते वय, सो तांचे आयबॉल सुद्दां वाडत असता. रायट? सो जेन्ना तुमी नियर कितें काम करता ते पळयत आसता तेन्ना तुमचें कितें जाता, फोकस इन आउट जाता. आनी तुमचे जे पड्डो आसा दोळ्याचो ताच्या फाटीं ते फोकस जाता, इमेज फाटीं फोकस जाता जेन्ना तुमी लागींचे पळयता. आनी जेन्ना ते फाटीं फोकस जाता तेन्ना इट स्टिम्युलेट्स, तुमचे जे पड्डो आसा ताका स्टिम्युलेट करता आनी तो ग्रो जाता. आनी तुमचो आयबॉल हळू हळू करून ग्रो जावपाक लागता. जेन्ना तुमचो तो ग्रो जाता आनी जेन्ना तुमी पयस पळयता तेन्ना कितें जाता, तो पड्ड्याचेर पडना, जे रेज येता ते पड्ड्याचेर पडना, मुखार पडटा. जेन्ना ते मुखार पडटा दॅट इज कॉल्ड एज मायोपिया. सो समज तुमचो आयबॉल वाडत रावलो दॅट इज वन ऑफ द रिस्क फॅक्टर. तुमचो नंबरूय वाडत रावतलो. सो तुमी कितें करपाक जाय हाज्या खातीर? एक गोश्ट म्हणल्यार तुमी भुरग्यांक डिजिटल स्क्रीन यूज करपाक मातशें कमी करपाक जाय. सो स्क्रीन टायम मातसो कमी करपाक जाय. भायर खेळप, वतान सकाळच्या वतान खेळप खूब बरें. तितून तुमचें प्रोग्रेशन जें आसा, आय प्रोग्रेशन कमी जाता.